उद्धव ठाकरेंनी दिलं मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा। 9 दिवसांच्या राजकीय नाटका उपरांत कोसळले महाविकास आघाडी सरकार। शिवसेनेचे बंडखोर आमदार पावले गोंयांत। पंचायत वेंचणुकांविशीं उच्च न्यायालयान राखून दवरलो निवाडो। आचारसंहिता लायली जाल्यार विधानसभेचे कामकाज मेळचें ना मेकळेपणान करपाक गोंय सरकारान मांडली बाजू। गोंयच्या कॅसिनोक खासा वागणूक दिवपाची सरकाराची विनवणी केंद्रान घेतली मानून कॅसिनोक 28% कर लावपाचो निर्णय धुकल्लो फुडें। जमीन घोटाळो प्रकरणांतल्यान दोनूय दुबावितांक सशर्त जामीनीर मंजूर। एकल्याक 6 जाल्यार दुसऱ्याक 15 दीस लावची पडटली हाजेरी। दर एका गजाली खातीर कोर्टानूच वचपाक जाय जाल्यार सरकार जाय तरी कित्याक? काँग्रेसीचो प्रश्न वेंचणूक फुडें धुकलपा वयल्यान सरकाराचेर खर टिका। आनी कोरोनान वाडयलो हुस्को। फाटल्या 24 वरांत 201 कोरोना दुयेंतींची जाली नोंद।